गोंयकारांनी अजून पर्यंत ह्या लेवलाचो क्रायम केन्नाच पळोवंक नासलो. आयज ज्या भशेन गोंयांत क्रायम जाता, जी क्रायम रेट वाडत आसा दिसान दीस, ती हेच्या पयलीं केन्नाच जावंक नासली. आयज हो जो बीजेपी सरकार आसा, ह्या बीजेपी सरकाराच्या अंडर जे क्रिमिनल एक्टिविटीज जाता आनी तेका जो आमचो होम मिनिस्टर आसा, जो सीएम आसा, तो कांयच करपाक पावना. दिसान दीस क्रायम रेट वाडत आसा, दिसान दीस क्रायम जायत आसा, मात जो सरकार आसा तो कांयच करिना. आयज मायग्रंट इन्फ्लक्स इतलो जाल्लो आसा आनी तेंची जी आमकां नोटींग करपाक जाय आसलें, नोट करपाक जाय आसलें, ते खंय आसा, खंय रावता, कितें रावता, ते आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर कांयच केल्लें ना. सद्याक गोंयकार सेफ आसा काय ना हो सगळ्याकून व्हडलो प्रश्न गोंयकारांचेर पडलेलो आसा. आनी जेन्ना आमी एक सर्वे केलो की गोंयकार सेफ आसा काय ना हेजेर, तेन्ना आमकां कळोन येयलें की 97% गोंयकार म्हणटा की आमी गोंयांत सद्याक सेफ ना. आमचें गोंय एक माणकुलें राज्य, धाकटेशें राज्य, आनी त्या राज्यान गोंयांत सगळे सुखीत रावताले. इतलीं वर्सां जालीं गोंयकारांक इतलो टेन्शन, इतले त्रास केन्नाच जाल्ले ना. बट आयज जेन्ना आमी गोंयांतल्यान घरांतल्यान भायर सरता तेन्नाच आमकां भियार दिसूंक लागता की आमचेर कोण अटॅक करीत काय ना, आमचेर कोण रेप करीत काय ना, आमचे कितें चोरी जायत काय ना, जावं आनी कितें करीत नाल्यार. सो इतलो भियाक पडले आसा गोंयांत, ही खरें गोंयांत केन्नाच नासली भिरांत. गोंयांत आमची दारां पासून आमी ओपन दवरताले. एक टायमार दारां ओपन दवरून आमी भोंवपाक वयताले, शेजाऱ्यांगेर वयताले, हांगा थंय वयताले. मात आयज अशी स्थिती जाल्ली आसा की गोंयांत आमकां दारां सोड, आमकां जनेल पासून ओपन दवरून भायर वचूंक जायना. इतल्या लेवलाचेर रिस्क जाल्लो आसा. आनी हे आमी बेश्टेच उलयना. जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स एवरी टायम स्ट्रेस करताले की लॉ एंड ऑर्डर सारको आसपाक जाय, लॉ एंड ऑर्डर सारको आसपाक जाय. मात अजून पर्यंत जो सरकारान अजून पर्यंत जो स्टेप्स घेवपाक जाय आसले ते सारखे घेवंक ना. त्या कारणाक लागून आयज खंय ना खंय गोंयकारांचे जे क्रायम रेट्स आसा ते वाडत आसा. तुमकां सांगूंक सोदता, हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता की सद्याची जी क्रायम रेट्स आसा हे जून म्हयन्याचेच सांगूंक सोदता. जून म्हयन्याचे 3 तारखेक एक केरला नेटीव आसा, तेणेन ड्रग्साक लागून तेका धरलो पेडण्या पुलीस स्टेशनार. दुसरे मागीर 4 तारखेक परत दिल्ली नेटिव्ह मायग्रंट आसा, तेका परत 4 तारखेक धरलो ड्रग्साक लागून पेडण्या पुलीस स्टेशनानूच. नेक्स्ट डे परत 4 तारीख 3 तारीख जाली, 4 तारीख जाली. आता 5 तारखेक पणजे पुलीस स्टेशनान एक फायर आर्म रॅकेट, मायग्रंटाचे जे फायर आर्म रॅकेट आसा ते धरले. म्हणजे तुम्ही चिंतूंक शकता गोंयांत सद्याक कितें चल्लेलें आसा तें. एक फायर आर्म रॅकेट आसा तेका धरले म्हटल्यार हाय लेवल जी क्रायम आसा पळय ती गोंयांत चालू आसा. 6 तारखेक अंजुना पुलीस स्टेशनात एक मायग्रंटाक रॉबरी, चोरयेक लागून धरलो. तशेंच 7 तारखेक केरला नेटिव्हाक एक मायग्रंट केरला नेटिव्ह तेणेन मॉलिस्टेशनाक लागून जो आमचे ट्युरिस्ट येता, आमचे जे ऑल ओव्हर द वर्ल्ड ट्युरिस्ट गोंयांत येता, ह्या ट्युरिस्टाक मॉलिस्टेशनाक लागून त्या केरला नेटिव्हाक धरलो. मागीर 11 तारीख येयली, जुनाचे 11 तारखेक. जुनाचे 11 तारखेक कंटिन्युअस 3 इन्सिडेंट जाले. 3 जे क्रायम इन्सिडंट्स आसा पळय ते 3 जाले. तो पयलो म्हणजे एक वेस्ट बेंगलाचो नेटिव्ह आसा, वेस्ट बेंगलाच्या नेटिव्हान एक बायक चोरली आरांबोल, तो तेका धरलो. नेक्स्ट जालो तो म्हणजे सामको हॉरेबल जाल्लो, ते म्हणजे एक रेप केस जाली. एक 14 वर्साच्या चेडवाचेर रेप जालो. आनी तुम्ही चिंतूंक शकता सर, ते 14 वर्साचे चेडूं आसा तेजेर रेप जावन ते प्रेग्नंट जाले. तो कर्नाटकाचो नेटिव्ह जो मायग्रंट आसा तो कर्नाटकाचो. ह्या लेवलाचेर सद्याक गोंयांत कितें चालू आसा कांयच खबर ना. डायरेक्ट ताका फियर फॅक्टर म्हणटा तो नाच. त्याच दिसा रातचो आमचो एक तो गोंयकार भाव ट्रॅव्हल करतालो, परत घरा येतालो. आनी घरा येता आसतना वाटेर एक गाडी पार्क केल्ली. 2 जाण झारखंडाचे नेटिव्ह तेंच्यांनी मदींच गाडी पार्क केल्या म्हणून तेणेन फक्त तांकां विचारलें की गाडी आसा ती, त्या मायग्रंटाक विचारलें की गाडी तुमची आसा ती मातशी सायडीक काडा म्हणून, सो दॅट आपूण फुडें वचूंक शकतलो म्हणून. मात त्या
मायग्रंटांनी थंय जे गाडी आसा ती पार्क करून केल्ली आसा ती कशी चालवना, वयल्यान आमच्या गोंयकाराचेर अटॅक केलो, गोंयकाराक मारलो तेंच्यांनी. आयज गोंयकार तो हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. तुम्ही पळोवंक शकता आसतले तेंची दादागिरी खंयच्या लेवलाचेर पावल्ली आसा ती. आयज गोंयकारांक सादे घरा कडल्यान भायर सरता, ट्रॅव्हल वचून करता जाल्यार खंय भायल्यांक भिवून रावचें पडल्या. आयज तांकां एक उतर उलयल्यार ते झगडी करता, मारहाण करता. आणि आमच्या सरकाराचो कांयच कंट्रोल ना हेंचेर. असली दादागिरी तेंची चालू आसा. आमचे सरकार जो आसा, आमच्या सरकाराचो कांयच कंट्रोल ना. इतली तेंची दादागिरी चालू आसा. नेक्स्ट डे 12 तारखेक 12 जुनाक 2 मर्डर जाले. पयलो म्हणजे आपणाचे स्वताचे भयणीक एक मायग्रंटान क्रिकेटीचे जे बॅट आसा ते क्रिकेटीचे बॅट मारून ताका मारलो नागवा. आणि दुसरो जो मर्डर जालो तो म्हणजे त्याचो फेलो वर्कर, त्याचो आपणा वांगडा काम करतालो पळय, ताका मारलो एकट्या मायग्रंटान सेरावली गांवांत. सो अशा लेवलाची सध्या क्रायम रेट वाडत आसा. 13 तारखेक आमच्या वेल्ला काणका एक सोशल एक्टिविस्ट आसा, गांवांतलोच सोशल एक्टिविस्ट रॉय फेर्नांडीस म्हणून. तो रॉय फेर्नांडीसाक एक ग्रुपान अटॅक केलो. सगळ्यांक खबर आसतलें तो कोण, तो कितें, तो कोणान अटॅक केला. तो रॉय बाबांनी सांगला ते कोणान अटॅक केला ताका. तो मात अजून पासून ताका अरेस्ट केल्लो ना. तेजे फोटो जर दिसता, खुबशे बीजेपी कार्यकर्ता, तो बीजेपीच्या वांगडा फोटो दिसलेले आसा तेजे. त्या बीजेपीचो हात आसा म्हणून ताका अरेस्ट करिना. बाकीचे सगळे एक्टिविस्टांक तुम्ही त्रास करपाक शकता, जाय नाका जाल्यार तेंचेर केसी घालता तुम्ही. मात जेन्ना तुमच्या कार्यकर्त्यांचेर येता तेन्ना कार्यकर्त्यांचेर तुम्ही कांयच एक्शन घेयना. तो लिडर म्हणून सांगतालो, व्हडले व्हडले बॅनर मारतालो. म्हटल्यार जेन्ना तुमच्या कार्यकर्त्यांचेर येता तेन्ना तुमच्या कार्यकर्त्यांक तुमचो जो लॉ बूक आसा तो बंद करता तुम्ही. आयज ह्या सरकारान आपणाच्या कार्यकर्त्यांक कशें सांबाळ करपाक जाय पळय तेच पळयता ते, बाकीचे कांयच पळयना. आयज ताका जाता तितल्या बेगीन खरें म्हटल्यार अरेस्ट करपाक जाल्लो, मात अजून पर्यंत अरेस्ट केल्लो ना. जी असो सिव्हियर अटॅक करता, डायरेक्ट फाल्यां कोणाचेर अटॅक करूं शकता. तुम्ही बीजेपीचे कार्यकर्ते जाले, तुम्ही बीजेपीचे लिडर जाले म्हणून कितें जालें, फाल्यां कोणाचेर अटॅक करतले. तो हिल कटिंग हाडूंक गेल्लो खंय, हिल कटिंग फाल्यां आमी हिल कटिंग हाडयता, आमचे इतले भुरगे आसा गोंयभरांत ते हिल कटिंग हाडयता, जावं आनी कितें हाडयता, जे एनवायरमेंटल डॅमेज करता ते हाडयता म्हणून तुम्ही तेंचेर अटॅक करूं शकता. आयज ह्या लेवलाचेर क्रायम एक्टिविटी वाडलेली आसा आणि एका जिम्मेदार एकूच आसा, तो म्हणजे हो बीजेपीचो सरकार. आयज बीजेपीच्या सरकारान खंय ना खंय एक्शन घेवपाक जाल्ली, मात ते आपणाचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां साल्वार करपाक भोंवता. अजून पर्यंत एक्शन कांयच घेतलेली ना. तो बाबडा आयज तेच्या वांगडा दोग जाण तेजे कामगारांनी तेंचेरूय अटॅक केलो. तेवूय बाबडे आपणाक कितें जस्टीस मेळटले म्हणून तेंच्यांनी हे केलें, आपणाक कितें जस्टीस मेळोनी म्हणून. खंय पावल्या लॉ, खंय पावला. इतल्या लेवलाचेर क्रायम एक्टिविटीज वाडत आसा. 2019 89% क्रायम एक्टिविटी आसली, क्रायम रेट आसली. आणि आयचे डेटीक 92.5% जाल्ले आसा. म्हटल्यार 2020-21 म्हटल्यार 92.5% जाल्ले आसा. क्रायम रेट वाडत आसा, दिसान दीस वाडत आसा. जेन्ना हो आमचो विक्टम आसा रॉय फेर्नांडीस, तो हॉस्पिटलाच्या बेडार रावन त्याने स्टेटमेंट दिला की अक्यूज रोहन हरमलकर आसा म्हणून. नाल्यार ताका अजून पासून कित्याक अरेस्ट करूंक ना, कसलो कारण आसा ताका अजून पर्यंत अरेस्ट करूंक ना तो. कारण तुमचो कार्यकर्ता म्हणून, कारण तुमचो लिडर म्हणून, हो बीजेपीचो लिडर म्हणून.
हो एक कारण आसा काय आनी कसलो कारण आसा? लोकांकूय सांगूंक जाय, तोंडार बोट दवरून ओग्गी रावं नाका. लोकांक सांगला तुमी कितें जाल्लें आसा तें. आज बीजेपीच्या सरकाराच्या अंडर गाडयो लाजयता, कोणाची गाडयो आसा, म्हाजी पासून स्वताची गाडी लाजयल्या, कोणाचेर मारहाण करता, कोणाक मर्डर करता, कितें करता, खूब कितें जायत आसा, क्रायम एक्टिव्हिटी वाडत आसा. मात अजून पर्यंत काय सारकें एक्शन घेयना, फायली फक्त बंद करता. रेप जाता, ड्रग्स सप्लाय करता. आज होम मिनिस्टर करता तरी कितें? होम मिनिस्टर जागो आसा काय न्हिदला? आज होम मिनिस्टरान रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जाय आसली आपणाची होम मिनिस्ट्रीची. मात आज होम मिनिस्टर आपणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना. आणि ही जी क्रायम रेट आसा ती वाडत आसा, एव्हरी डे वाडत आसा. आणि अजून पर्यंत तेंच्यांनी आतां समज एक्शन घेयना जाल्यार आनी वाडटली. सो गोंयकारांनी आपणाचो सेफ्टी आपणान स्वता जावन करची पडटा सद्याची परिस्थितीन. आज गोंयकारांक आपणान स्वता जावन सेफ रावन आपूण कसो बेग्यान येतलो घरा कडेन, कसो आपूण सेफ रावतलो अशें चिंतचें पडटा. रातचे बसून भोंवता जाल्यार कशें आमी सेफली घरा पावतले हें चिंतचें पडटा. हें चिंतपाक मेळोंक जायना आमच्या गोंयांत. आमचें हें सोबीतशें गोंय, धाकटुलेशें गोंय हें सेफ आसपाक जाय आसलें. आज कितलेशे ट्युरिस्ट गोंयांत येतले फुडें. जे ट्युरिस्ट येतले तांकां सेफ फील जावपाक जाय आसलें. ही क्रायम रेट पळोवन गोंयांत कोण येतले ट्युरिस्ट? ही जी क्रायम रेट जो वाडत आसा तें पळोवन कोण येतले गोंयांत ट्युरिस्ट? जो ट्युरिझम सेक्टर आसा तो एकूच सेक्टर आसा तो सद्याक आसलो गोंयांत, तोय सेक्टर समज काबार जालो, क्रायम रेटी लागून गोंयांत कोणूच येना जाल्यार उरला तरी कितें गोंयांत? गोंयकारांनी जो क्रायम जाता तो कळपाक जाय गोंयकारांक कितें चालू आसा गोंयांत तें. गोंयकारांनी आपणाचे दोळे बंद करूंक शकना. कित्याक आयज जे हे बाकीच्या आमच्या गोंयकारांचेर जाला जावं आनी कोणाचेर जाला हे एक्टिव्हिटी, क्रायम एक्टिव्हिटीज त्यो आमचेरूय फाल्यां जावंक शकता, आमच्या फॅमिलीचेरूय जावंक शकता, आमच्या फ्रेंडाचेर जावंक शकता. सो हे गोंयकारांक कळपाक जाय. आनी हो जो सरकार आसा, हो सरकार कितें करता कितें करिना तेवूय आमच्या गोंयकारांकूय खबर आसपाक जाय की हे कितें करता ते. आनी गोंयकारांनी हो सरकाराचें कितें करपाचें पळय तें गोंयकारांनी थारोवपाक जाय. देव बरें करूं.